परवरीचा आमदार रोहन खंवटेचा आयतारा महामेळावो जालो। आमदार खंवटेच्या माचेर गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी बीजेपी सरकाराचेर फोग काडलो। रोहनानूय बीजेपीक धुवन काडली। अधिकृत रितीन रोहनाच्या प्रचाराची ह्या सभेन सुरवात जाली। तो बीजेपीत वचपाक शकता म्हणून जो बोवाळ पडिल्लो ताका ह्या सभेन पूर्णविराम दिलो। दुष्काळान 13वो म्हयनो म्हणटात तशी गत जाल्या। शेनवार, आयतार आनी सोमारा ईदा निमतान बँकाक शेगीत 3 दीस सुटी आशिल्ल्यान लोकांचे पैशा खातीर खूब हाल जातले। बँको आनी एटीएमांनी फावो ते पैशे नाशिल्ल्यान पैशे काडपाचेर मर्यादा घाल्यान आदींच लोक बेजार आसात। कांय एटीएमां उक्तीं आसात पूण 2000 सोडून खंयच्याच एटीएमांत 100 आनी 500च्यो नोटी नात। 8 नोव्हेंबराक 500 आनी 1000च्यो नोटी बंद जाल्यार आतां लागीं 33 दीस जाले। लोकांक जाय तितले पैशे काडूंक मेळनात। बँको बंद आशिल्ल्यान आमचो व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस पणजे कांय एटीएमांनी भोंवलो। नोटबंदीची परिस्थिती जाग्यार घालपाक प्रधानमंत्र्यांक 50 दिसांचो टायम आयलो, पण आयज 30 दिसां वयर टायम गेला आनी चडशे एटीएमां पणजेची कॅशलेस आसा। आयज आमी पणजेच्या चडशे एटीएमान भोंवले, बट खंयसरय 100 आनी 500चे नोट्स अवेलेबल ना। फाल्यां ईद आसल्या कारणान बँकोय बंद आसतल्यो, सो फाल्यां लोकांक चडशे कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन करपाक लागतले कितें? व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे वांगडा हांव चेतन गवस, प्रुडंटा खातीर। कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या रजिस्ट्रारान केल्ल्यो सुचोवण्यो आनी दुरुस्त्यो गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेक खंय मान्य नात। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेची जनरल बॉडी आयतारा पणजे जाली। बोर्डाच्या मेंबरांचो आंकडो उणो करपाकूय तांचो विरोध। बायलॉजा प्रमाण बोर्ड आसचो अशें मिटिंगेंत थारलां, अशें गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचो एमडी SV लोटलीकार उलयलो। आयची मिटींग इतलेच खातीर आशिल्ली की जे बायलॉज आमी सरकाराक दिल्ले ह्या बँकेचे नवे बायलॉज इन लायन वीथ गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह एक्ट त्या प्रमाणे आमी हे बायलॉज ड्राफ्ट केल्ले आनी रजिस्ट्रार दिल्ले। रजिस्ट्रान तेजेर थोडी सजेशन दिल्लीं की हे बायलॉज तुमगेले आसा ते रजिस्ट्रार सजेशन दिल्लीं तेजे प्रमाणे जावपा जाय अशें म्हणून आशिल्लें। आनी जेन्ना हे भितर ते कायद आसा की ते आमी पयलीं बोर्डा मुखार दवरपा जाय आनी बोर्डा नंतर आमी ते स्पेशल जनरल बॉडी घेवन ते पास करपा जाय। हांगा पास जाले नंतरच ते आमी परत रजिस्ट्रार धाडपाक शकतात। म्हणटकीर ताणें पळय सगळे धाडिल्ले तेजेर सरासरी सगळे हेजेर एग्री जाल्ले ना। कित्या हांगची जनरल बॉडी जी आसा, बोर्ड तसो जनरल बॉडी आसा, ते तांणी ते थोडे एक्सेप्ट केले ना। म्हळ्यार जी सजेशनां रजिस्ट्रान दिल्लीं ती एक्सेप्ट जाली ना आनी ताणें सजेशन दिलें की अशे पद्दतीन जावपा जाय आनी त्या प्रमाणे मिटींग आशिल्ली। हांगा मेजर डिसिजन्स कांय नाशिल्ले। जो बोर्ड कितल्याचो आसपा जाय हें रजिस्ट्रान सांगिल्लें, त्या प्रमाणे बोर्ड कमी करपाचें रजिस्ट्रान सजेशन दिल्लें, पूण जनरल बॉडी जी एक्सेप्ट केलें ना। जनरल बॉडीन सांगलें की पयलीं आमी बायलॉसा प्रमाणे जे बोर्ड आशिल्लो तितलोच येवपा जाय आनी तितूंत थोडी मॉडिफिकेशन करची ही मान्यता सगळी जनरल बॉडीन दिली। इतलीच मान्यते खातीर आमी ती जनरल बॉडी आपयल्ली। घेऊ एक ब्रेक।